FIR रजिस्टर ऑलरेडी केल्ली आसा. BNS 325 सेक्शन्स लायिल्ले आसा अननोन पर्सन. पण एक गजाल विचारपाक जाय सरकाराक की रिसंटली जे कुत्र्यांक पोसता तेंचेर खंय कुत्र्यांचेर खंय टॅक्स लायला. आतां तुमचे म्हाका दिसता तेजे अरावंड 80 डॉग्स आसा आनी ताजे 10 कुत्रे आसा. आतां भायले कुत्रे हाडून कोण घरान पोसूंक सोदता तांचेरूय टॅक्स म्हळ्यार आयज आनीक दुसरें कांय उरलेलें ना. आतां टॅक्स तर तुमी लायला आतां सद्या प्रेझेंटली जाल्यार तांकां इक्वल रायट्स दिवचे पडले की तेंचेरूय टॅक्स लायता तुमी. मनशाचेर जे भशेन टॅक्स लायता ते कुत्र्यांचेरूय लावपाक लागले जाल्यार आयज जेन्ना असो इन्सिडंट घडटा पळय तेन्ना इमिजिएटली त्या मनशाक धरून हाडपाक जाय आसलें. मॉक ड्रिल चालू आहा, सिंपल गजाल आहा. हांव सदांच सांगता कितें प्रॅक्टिकल ग्रावंडाचेर इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय. आयज फॉर एग्जाम्पल हो मनशान अक्षरशः मारल्या आनी तो आतां भोंवता, तो तर 24 आवर्साच्या भितर ताका धरून हाडपाक शकना जाल्यार तुमचें टेनंट व्हेरिफिकेशन जालें कितें? कोणाकूय खबर आसपाक जाय मरे. इमिजिएटली हो जेन्ना इन्सिडंट घडलो इमिजिएटली पुलीस डिपार्टमेंटान पयली गजाल करपाक जाय जे गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स जे आहा म्हणल्यार आमचे म्हाका दिसता BLO जे आपल्या आपल्या विलेजीन आसता आनी BLO इज अ इमिजिएट पर्सन हू कॅन आयडेंटिफाय द पर्सन हुएवर इज देर, कोण आसा रावता ताका BLO खबर आसता थंयसर. दुसरें म्हणटा तें पुलिसाक खबर आसता. आतां म्हाका एक कळना की हो जेन्ना इन्सिडंट घडलो हो इमिजिएटली त्या एरियेन सगळ्यांक पावपाक जाय आसलें, फूल BLOंक पावपाक जाय आसलें. बाबा हे इमिजिएटली आमकां इन्फॉर्म करा की हो मनीस खंय रावता. पुलीस व्हेरिफिकेशन तर जावंक ना बेश्टो आयल्ला जाल्यार. आतां इतलो टायम लागता की ताका धरून हाडपाक. गोंय कितलें लागीं धाकटें रे. आतां हे कित्याक लागून विशय तुमचे कडेन पुट अप करता की लेट अस टेस्ट दीस एज अ मॉक ड्रिल टू आयडेंटिफाय अ पर्सन हू हॅव डन इट, हुज फोटोग्राफ इज देर, and let us see whether the police officers is strong enough to get within 24 hours. इथून कळटलें न्ही फाल्यां सकाळी तो मे बी आनी लेट अस अज्यूम की होच मनीस जो क्रिमिनल एक्टिविटी करपी टेररिस्ट आसूंक शकता, कोणूय आसूंक शकता, पूण इमिजिएटली धरून हाडूंक शकता काय कितें? हेजेर एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार रियल मॉक ड्रिल हो एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार पुलिसांचो आसा. दुसरी गजाल म्हणटा ती आतां तुम्ही पळयलां आसतलें की सगळ्या कडेन हो जो एटॅक जाता पळय कुत्र्यांक मारपाचो आनी जनावरांक मारपाचो त्या लेवलाचेर तेंची मायंडसेट कशी आसतली तुमी चिंतात? तांची मायंडसेट अशी आसतली जरी तर ज्या जनावर उलोवपाक शकना त्या जनावराक थंयसर तर इतल्या लेवलाचेर मर पर्यंत मारता जाल्यार फाल्यां सकाळीं एक मिस्टेक कोणा कडेन भुरग्या कडेन जावंक शकता. ल्हान भुरग्या कडेन मिस्टेक सांग पण ल्हान भुरग्या कडेन तूं तसो त्याच लेवलाचेर वागतलो. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. आनी म्हाका दिसता जितल्या एरियेनी आतां सद्याच्या परिस्थिती 45 डिग्री सेंटिग्रेड सुद्दां जाल्लो आसा, गरमी वाडलेली आसा, तापलेली आसा. आमी वचून एसीन बसूंक शकता, आमी गाडयेन बसूंक शकता, खंय वारें घेवपाक शकता. म्हाका दिसता सरकारान जो बजेट युटिलायज करपाक एनिमल हजबंड्रीक बजेट दिल्लो आसा आज प्रोविजनूय दवरचें पडटलें की उदकाक लागून खंयचें जनावर मरपाक जायना. कित्याक तुमी सगळें सोंपयल्लें आहा. ते जे उदक पिताले पळय थंयसर वचून तें उदक सोंपलेलें आहा आनी पावस तर पडना जाल्यार आनीक वर्स्ट सिच्युएशन जावपाचें आहा. तुमी सगळे व्हणे पुरयले, सगळें पुरयलें न्हू जंय उदक मेळटालें थंयसर. व्हडलें कन्स्ट्रक्शन आयलें. आतां कुत्रे वतले खंय? वयतले खंय कुत्रे? नाजाल्यार बाकीचीं जनावरां वयतलीं खंय पिवपाक उदक? सो आतां भायल्यानसून जनावरां जंगलांच्यान भायर सरता म्हणून बिबटो वाग हे वाग दिखता ते बरोबर आहा, पूण तुमी तेंचे एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार रावताले ती प्लेसूच काबार केली न्ही रे. जंगलां काबार केली, सगळें काबार केलें. सो आतां सरकारान एक काम करपाचें, जंगलां तुमी काबार केला तांची. सो तुमी एक काम करचें पडटलें, उदकाचो प्रोविजन जे आहा पळय जंय कुत्रे आसा थंयसर प्रोविजन पंचायत लेवलाचेर हें जावपाक जाय. फाल्यां सकाळीं तांकां त्रास जावपाक जायना. सो हें प्रोविजन तांकांय दिवपाक जाय. बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हॅव प्रोवायडेड अ रायट नॉट ओन्ली फॉर द ह्युमन बिंग्स. Constitution of India has provided the rights to even the animals. जे जीव हांगासर आसा ह्या धर्तीचेर आसा इट इज एप्लिकेबल फॉर एवरीवन. सो इम्पॉर्टंट आसा की म्हाका दिसता सरकार फक्त आपल्या लेवलाचेर चिंतूं नाका. कुत्रे घरा कडेन पोसला फक्त सेफ्टी खातीर पोसी नाका, पूण तांचेर माया मोग दिवपाची ही गरज आसा. आनी सीएमान आयज हांव सीएमाचो व्हिडिओ ज्या भशेन पळयलो तो स्निफर डॉग्स जे आसा पळय आयज ट्रेनिंग चालू आशिल्ली, मॉक ड्रिल चालू आसा तेन्ना फक्त तांकां वापरून घेयनाका आपल्या स्वार्थाक लागून. कुत्र्यांच्या बद्दल तर मोग आसा जाल्यार हेंय प्रोविजन करा. 30,000 कोटींतल्यान समज 10 कोटी सुद्दां एनिमल हजबंड्रीक तर पावयता आनी तांचे तर पोट भरता जाल्यार इट इज अ ब्लेसिंग फॉर नॉट ओन्ली फॉर अस, इट इज अ ब्लेसिंग फॉर दी स्टेट.